उत्पत्तीच्या पुस्तकान 22:13 थिंगा घडल्या पळय ती घडना कितें तुमकां धाकटुलें करून तें हांव सांगतलो बारकायन आयकात. सोर्वेस्पोरान पळय अब्राहम आनी साराक जेन्ना पळय दुसरे संस्कृती नासलोली सोर्वेस्पोरान तांकां वेचून काडलें आनी आपयलीं. आपल्या देशांतल्यान आपल्या लोकांतल्यान प्रांतांतल्यान ती कुशीन सोडोन हांव दाखयतलो पळय त्या प्रांतांत देशांत तुवें वचोंक जाय अशें सोर्वेस्पोरान तांकां म्हणल्या उपरांत अब्राहम आनी सारा सोर्वेस्पोराचेर विश्वास दिवन ती नोको आसली पळय सोर्वेस्पोर तांकां खंय वता पळय सोर्वेस्पोराचो ताळो आयकोन ताका आदीन रावन ती आतां मुखार सरलीं. कानान देश म्हणल्यार सोर्वेस्पोरान भासावणी केल्या पळय तो देश तातूंत प्रवास करून ती आतां पावली. सोर्वेस्पोरान पळय ते भासायले त्या देशांत थिंगा तर पावतोस ज्या देशांत तांकां व्हरोंक जाय आसली पळय थिंगा तर आतां पावलीं. सोर्वेस्पोराचे खोशे पोरमणे पळय ज्या देशांत ती आतां पावलीं ते कानान देशांत थिंगा बुकदुखोल जाली. सोर्वेस्पोराचे इच्छे पोरमणे चलता तेन्ना कोश्ट येतात. सोर्वेस्पोर खंय रावंक सांगता पळय थिंगा रावल्या उपरांत थिंगासर कोश्ट येतले अशे प्रस्न केल्यार ताचो जबाब वो येतोले. आमी सोर्वेस्पोराचे इच्छे प्रमाणे चलता सोर्वेस्पोर सांगता पळय तशें चलता तरी आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आसतना जायत्या वेळाचेर आमची तपासणी जाता, आमची परिक्षा जाता आनी आमकां प्रस्न येतात आनी केन्ना केन्ना सैताना वरवीं ताळणेनी पडटात. हो विशय जो हांवें तुका सांगला तें तुमी विसर नाकात. हांव तुमचे लागीं मागता. त्या दिसा पळय भासावणी दिल्या पळय त्या देशान अब्राहमान थिंगा पावतोस थिंगा बुकदुखोल थिंगा येयली. उत्पत्तीचे पयले सुवातेर सावन 12 म्हणल्यार आमी पळयत जाल्यार खंयसरूच केन्ना पासून बुकदुखोल जाला ती थिंगा दिश्टी पडना. घोडे कशें जायत हो सगळ्याकीन पयलो बुकदुखोल थिंगासर जालें तें खंय तें आतां अब्राहम ते भासायल्या देशान येयल्या उपरांत तें जालें. सोर्वेस्पोरान ताका दाखयल्या देशान येयल्या उपरांत तें जालें. आयज आमचे मदें कोण आसा काय? म्हाका जाय ते भाशेन हांव जेयतालो, म्हाका जाय ते भाशेन हांव कोत्तालो पळय तेन्ना म्हाज्या जिवितांत असले त्रास नासले, इतले कोश म्हाज्या जिवितांत नासले, इतले त्रास नासले, इतले पयशांचे बाबतींत त्रासूय नासले. जे मेरेन पळय हांवें जेजू क्रिस्ताक आतां मानून घेतला पळय त्या मेरेनल्यान कितले दुस्मान जाले, कितले त्रासान पडले, तेन्ना सावन आतां कितले त्रासान हांव पडलो आसा. म्हाका चेपून दवरता थिंगासर म्हजे दुस्मान थिंगासर आतां आसात. जायते कोश्ट आनी कुडीची भलायकेचे पळय त्रास येयल्या. अशें घडटा आनी अशें घडटा जाल्यार तूं प्रस्न करता जाल्यार तूं आयक. पितो तेन्ना जें रुपें आसा पळय जें तांबें आसा पळय ताका पळय उज्यांतल्यान पासार जावचें पडना. फकत भांगाराकूच उज्याचे बोट्टेंतल्यान भायर सरचें पडटा. जरी तर तुका सोर्वेस्पोर ते दुखाचे बोट्टेंतल्यान तुका पासार जावंक कोत्ता जाल्यार तुवें ध्यान दिवचें सोर्वेस्पोर तुका मोलादीक मानता म्हणून. तूं एकदम मोलादीक आनी तूं एकदम भांगारा भाशेन तुका थिंगा सोर्वेस्पोर पारखिता, तपासणी घेता. सोर्वेस्पोर तुका पळय त्या बोट्टेन थिंगा तपासणी जाल्या उपरांत थिंगा कितें जाता? तपासणीच्या वेळार पळय तुका ते शुद्ध कोत्ता, तुजे भितर मेळ आसा पळय तो तुका भायर काडटा. हें तूं विसरना काय? अशें हांव सोर्वेस्पोराच्या नांवान तुकोडें मागतां. भांगाराक कित्याक उज्यान घालता पळय ताका कोश्ट दिवचे खातीर न्हय, तें नाश जावचे खातीर न्हय. जाल्यार कित्याक भांगार उज्यांतल्यान पासार जाता? त्या उज्याचे बोट्टेन ताका शुद्ध करचे खातीर वयता. नितोळ तें भांगार जावचें तुका एक नितोळ मनीस करूंक, त्या भांगारा भाशेन तुका एक बरो मनीस करच्या खातीर तुका परिक्षेंतल्यान पासार जावचें पडटा. हो विशय तूं कधी विसरना काय? बुकदुखोल पडले आनी थिंगासर आतां त्रासान पडला तेन्ना अब्राहम कोश्ट येयला म्हणून ताणें गाय कोत्ता आनी तो इजिप्टाक वयता. कितलो अपमान ताच्या जिवितार येता पळय ते पाटी आमी आयकलां. शेवटाक ताका फारोचो पासून अपमान भोगचो पडलो. ताची फामील पासून थिंगासर शिंपडपाची परिस्थिती येयली. पूण सोर्वेस्पोराची कृपा अब्राहमाची फामील थिंगा साल्वार करता. आनी आमच्या जिवितांत अशें घडना अशें म्हणचें आमी? कितलेच पावटी सैतानान आमची फामील मोडपाची प्रयत्न करूंक नाकाय? कितले पावटी सैतानान आमची फामील शिंपडपाची कोशिश करूंक नाकाय? कितले पावटी सैतान आमच्या घरांनी भितर सरोन कोश्ट दिवंक नाकाय, त्रास आमकां हाडूंक नाकाय, नाश कोता तसलें वातावरण थिंगा करूंक नाकाय? आनी असल्या वेळाचेर सोर्वेस्पोर आपुणूच आमचे फामिलीचेर काकृत करून आमचे फामिलीक ताणें तें तर सांबाळूंक ना जाल्यार आयज आमची फामील थिंगा आसची आसली काय? ती आसचीच नासली. आमच्या जिविताच्या कितल्याच वेळाचेर सोर्वेस्पोर थिंगा भितर सारल्या पळय त्या पासत आमी आनंदान जियेता, सोर्वेस्पोराच्या सांगातान जियेता. आमी मागचे पयलींच तो भितर सोदता आनी आमकां तो आदार दिता.
तो अद्भुत रितीन येवन थिंगासोर आमचें जिवीत निवाडटा आनी आमचें जिवीत आमी खालतेकायेन पळय ताका जियोवचें, ताकाच महिमा आनी आर्गां दिवचीं. अब्रामाचेर कोश्ट येयले पळय, ताणें फोट मारले आनी ताजें थिंगासोर परिणाम कितें जालें, ताजी बायल फारो कडेन पावली. साराक आपले लागीं आपयता पळय तो फारो. अब्राहमाक गोरवां, मेंढरे आनी कितें थिंगा शिरवीतरां ताका गिफ्ट कशें दिता. फारो अब्राहमाचे बायलेक आपल्या लागीं हाडून गोरवां ताका दिवन आनी शिरवीतरां ताका दिवन कितें दाखयता, थिंगा सैतान ते थिंगासोर कामां कोत्ता. सैतान आमचें मोलादीक आसा पळय तो आमचे लागीं वता आनी मोल नासतलें पळय तसलें आमकां दिता. तें ताजो एक गूण. बरें आसा, आपल्याची चूक ताणें मानली आतां अब्राहमान, आनी ताजे उपरांत आतां त्या फारोआ कडल्यान अब्राहमाक भायर काडटा. सर्वेस्पर आपल्याचे व्हडते कुरपेन अब्राहमाक आनी साराक थिंगासोर साल्वार कोत्ता. अब्राहमान चूक केली आनी तो खंय पावलो तो जाणा तुमी? आपल्याचे बासायले देशांत तो पावता. पोत्तून आतां कानान तो पावता पळय, थिंगासोर वेदी बांदला पळय त्या सुवातेर. थंयसर ताणें सगळ्यांकीन पयलें तें मागणें केल्लें. त्या सुवातेर तो पोत्तून पावून पोत्तून तो वेदी बांदता. पोत्तून तो आपल्याक सर्वेस्पराच्या मुखार तो भेटयता. मोगाच्या आत्मीक लोकांनी मातशें ध्यान दियात. चुकीचें पावलां मारता तें आमच्या जिवितान घडटा. वाट चुकल्या उपरांत आमी आमचें जिवीत पोत्तून जेजू क्रिस्ताक तें भेटोवंक तें एकदम गरजेचें. आयज आमचे मदें सर्वेस्परा कडल्यान कोण तरी पयस गेला काय संवसारांत आनी पातकान पडोन? कुडीच्या वंदोणेन तुमी थिंगासोर आतां पयस जालां काय? तुमी सर्वेस्पराची इच्छे भायर आतां पडोन थिंगा सर्वेस्परा कडल्यान पयस जाल्या काय? जाणा जावन तुमी वायट पावलां थिंगासोर मारल्या काय? आनी ताजो परिणाम आतां तूं सर्वेस्परा कडल्यान पयस जाला आनी पवित्रपण तुजें सांडलां. त्याच परिस्थितींत रावं नाका. जरी तर तूं पडला जाल्यार तुवें थिंगा कितें करचें तुमी जाणा? तुमी रोखडींच उठोंक जाय. तुमचे मदें कोण निसवण पडला? तुमचे मदें कोण निसवण पडला काय? हांव एक पावटी 2 पावटी निसवण पडला तें मातशें तुमचे हात दाखयात. येस, निसवण पडला पळय थिंगा दाखयता थँक्यू. पण निसवण पडला पळय तांकां एक प्रश्न विचारता. जेन्ना तुमी निसवण पडला तुमी कितें म्हणलें? हांव बरोच पडलो. तुमी निसवण पडला म्हणून थिंगाच आतां बसून आसलीं काय? वो कोणें हिंगा थिंगा पडोवन म्हाका कोण पळयच्या आदी हांव पयलोच. उठ्ठा अशें हांव तुमकां विचारता. रस्त्यार तूं निसवण पडटाय, तूं आतां वाट पळयता काय? सायकलीन वयताना, मोटरसायकलीन वयताना स्कीड जाता आनी तूं पडटाय. पडोन थिंगाच आसतलोय काय? पडल्या उपरांत तुमी थिंगा कितें करूंक जाय? पडल्या त्या मनशान थिंगासोर थिंगा कितें करचें? रोखडेंच ताणें उठोंक जाय. आमच्या मदें अशें कोण पडलो आसा काय? ओत्मीक बाबतीन हांव पडलां, कुडीचे वाटेन हांव पडलां, कुडीच्या लोबदोनेन हांव पडलां, धोको दिता पळय थिंगासोर हांव पडलां, मोगान हांव आतां पडलां. पडला पळय तसले परिस्थितीन कोण आसा जाल्यार तुमी आतां म्हणटा न्हू पडला त्या मनशान थिंगासोर कितें करचें? रोखडींच तुमी उठोंक जाय. सर्वेस्पर आयज तुमचे लागीं म्हणटा तुमी उठात. थिंगाच पडोन रावो नाकात. थिंगा तशींच तुमी रावची न्हय. रस्त्यार थिंगासोर बायकार वयता आसा थिंगासोर तुमी पडली थिंगा तशींच तुमी रावची न्हय. थिंगा कितें घडटलें? फाटल्यानच्यान ट्रक येतलो आनी मागीर थिंगासोर कितें घडटलें? तुका सारकोच थिंगासोर काबार करून सोडटलो. पडला पळय त्या मनशान रोखडोच थिंगा उठोंक जावं ना जाल्यार कितें जाता? थिंगासोर कसली वायट गुणी जाता. मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी जाणा तुमी आयज पडला पळय ते परिस्थितीन आसाव. तुमी पडल्या पळय ते परिस्थितीन एक भाव कसो हांव तुमचे लागीं उठ म्हणून मागतां. कित्याक तुमकां कळोन नासतना तुमच्या जिवितांत थिंगासोर भिरांकूल कसली तरी गोडणी बेगीनूच ती येवची आसा. सुटका मेळना पळय तसली गोडणी. तुवें चिंतूंक ना पळय तसलो आकांत, तुवें केन्ना येवजणूंक ना पळय तसलें आकांत अशें येवपाचें आसा. कित्याक तें पासत तूं थिंगा पडोन आसाय म्हूण. बेगीन उठात अशें तुमचे लागीं मागता. तुज्यान अशें म्हणोंक जाता पळय उठोंक सोदता ब्रदर, पूण म्हजे भितर ती घोटाय ना. म्हज्या जेजूचे वाटेन तूं पळय, तो आपल्याचो हात तुका मुखार कोत्ता. तुका उठच्याक पळय जें तुका बोल जाय, म्हजो जेजू तुका ती कुरपा दितलो. हात मुखार करून हांव उठोंक सोदता सोमया, म्हाका तूं उबार सोमया, अशें तूं मागणें केल्या उपरांत म्हजो सोमी तुका उबारूंक तयार आसा. अब्राहम उबो रावता. उठल्या उपरांत सर्वेस्पराच्या आजीरपणांत येवन ताच्या आजीरपणान येयल्या उपरांत तो दिमेर रावता. तो भोगसणें मागता, सोम्या म्हाका बक्षी. तुजी इच्छा सजमन आसतना, तुका विचारी नासतना कोश्ट येयला म्हणून आनी विचारी नासतना हांव थंयसर गेलो. तुका हांव सोडून आतां थिंगासोर गेलो आनी म्हाका तूं भोगसणें जायत्या कोश्टांतल्यान हांव पासर जाला.
तोरी आसतना तुवें म्हाका मानून घेतलें, तुज्या आजीरपणान म्हाका येवंक दिलें. अर्गां तुका बापा, आपल्याचें जिवीत ताणें सोर्वेस्पराक भेटयलें. पोत्तून तो ताका आपलें जिवीत भेटयता आनी ओत्मीक यात्रान तो मुखार थिंगा सोर्वेस्पराच्या बरोबर चलता. कुरपा कोण आयकात, जेन्ना आमी ओत्मीक जिवितांत थिंगासर मुखार सोदता पळय त्या वेळाचेर शैतानाक थिंगा आमी कसली सोमदी दिता. अशें आमी सोमदी दिल्या उपरांत पोत्तून आमी सोर्वेस्परा कडेन येवन सोर्वेस्परा कडेन आपलें जिवीत सारकें करून पळय शैतानाक पळय जी आमी सोमदी दिल्ली पळय आनी त्या वेळाचेर शैतानान पळय जी थिंगासर डॅमेज पळय तेणें केल्या ती तातूंतलें कितें ना कितें तरी आमचे पाटीक आसतलें हें सोत विसरोनाकाय. तुका तारोण मेवली आनी तुजें तारोण जाल्या उपरांत सोर्वेस्परा पासत तूं एक बरी गोवाय रावतलो म्हणून तुवें विचार केलो आनी तुजो इश्ट येयलो म्हणून विकेंड पार्टी आसा यो म्हणटा आसतना हांव येना अशें म्हणटाय. तो म्हणटा पळय तूं पिना काय, फकत तूं आमचे सांगाता यो आनी फकत आमचे सांगाता तूं कंपनी दी. तूं एक बरो भक्त म्हणून आमकां खबर आसा आनी थिंगासर तूं पियेना काय आनी तुका यो यो म्हणून तुका ते बार आनी रेस्टॉरंट तुका तो नायट क्लबान वता. तुका पिवपाचे उद्देश ना, तुका पिवपाची मनूय ना, पूण तांचे सांगाता पळय थिंगा आसतना ते पिये पिये म्हणटा म्हणून तुका जबरदस्ती कोत्ता. शेवटाक तुंय पियेताय. आतां तूं पिल्या उपरांत तूं पळय थिंगा बेबदेपणान बायकार येता आसतना तुजो एक्सिडेंट जाता. एक्सिडेंट जाल्या उपरांत तुजो पांव हो मोडोन वेता. ह्या भाशेन पांय मोडलो, हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्या उपरांत ताणें तपासणी केल्या उपरांत ताणें तुका अशें म्हटलें तुजो पांव सारको कुडक्यान कुडको जालो, आमकां कांय करूंक जायना. आतां पळय तुजे पांयाचे कुडक्यान कुडके जाल्या पळय थंय सान तो पांव कातोवचो पडटलो म्हणून तुजो तो पांव कातोत्ता. चूक मानून घेतली सोर्वेस्परा तुज्या आजीरपणान हांव पयस गेलो, पियोंक उपकार ना पूण हांव खबर आसता तोरेसून पियेलो, हांव चुकलो, बेबद्यापणान हांवें बायक चलयली आनी एक्सिडेंट जालो. आतां म्हाजो पांव कातून उडयलो. आतां जेजूच्या आजीरपणान तुवें येयलाय, चूक मानून घेतला आनी तुवें पश्चातापूय केला. सोर्वेस्परान काकडूत करून तुका बक्षणें दिलां. सोर्वेस्परान तुका आतां पोत्तून एक नवी सुरवात दिली. पूण सांडला पळय तो पांव तुका पोत्तून मेवतलो काय? ह्या प्रश्नाचो जबाब तुमी दिवचो म्हाका तुमी. आतां तुजो पांव शेणला तो तुका पोत्तून मेवतलो काय? कातरून गेलो पळय तो पांव थिंगा ऑटोमॅटिकली छुटकतलो काय तुवें पश्चाताप केला म्हणून? तुवें सोर्वेस्परा तुजें जिवीत पोत्तून भेटयला त्या पासत? तुवें सैतानाक थिंगा सोमदी दिली आनी तेजे पासत तुजो पांव कातरून गेलो तो पांव पोत्तून मेवतलो काय? मेवचो ना. त्या पासत हांव तुमकां म्हणटा. आमचे ओत्मीक जिवितांत पळय मोदें थिंगासर सैतान येता आनी त्रासान घालता आनी आमकां ताजे वाटेन तो ओडून वता तेन्ना आमचे ओत्मीकायेन तो नुकसाण दिवंक सोदता. आमचे कुडीक तो थिंगासर डॅमेज कोत्ता, आमचे चरित्राक पळय तो थिंगा डॅमेज कोत्ता, आमचे फॅमिलीक पासून तो डॅमेज कोत्ता, भुरग्यांच्या फुडाराक डॅमेज कोत्ता, तुजी शिर्वीस आसा पळय थिंगासर डॅमेज घालता, तूं कोत्ताय पळय ती सेवा आनी तुजी सोबा आसा ताका डॅमेज कोत्ता. तूं खऱ्या मनान सोर्वेस्परा कडेन थिंगासर पश्चाताप करता, पूण सैताना वरवीं पळय ताणें तुका डॅमेज केला पळय तें डॅमेज सैतानान तुका पळय केला पळय डॅमेज, ताणें केला पळय तें नुकसाण तुजें जिवीत भर तुजे मुखार तें चलत आसता. हो विशय हांव तुमकां सांगोंक सोदतां. फारोआ कडेन पळय अब्राहम गेलो, ताणें ताका थिंगा गिरेस्तकाय दिली. ती गिरेस्तकाय घेवन आतां थिंगा अब्राहम काना. ती पळय गिरेस्तकाय दिल्ली पळय ती इतली सुबेज आसली पळय अब्राहमाचे फामील आनी लोताची फामील तांचे मदें थिंगासर एकठांय रावंक ना. जेन्ना गिरेस्तकाय नासली पळय तेन्ना ते दोनूय फामिली सांगातान आसल्यो. जेन्ना गिरेस्तकाय पळय वाडली पळय ते दोनूय फामिलीचे मदें थिंगासर दुस्पोट जालो. अब्राहम आनी लोत तांचे मदें थिंगासर येवंक ना, पूण कशें येयलें? ताजे पळय ती गिरेस्तकाय आसली पळय तांचे पासत तांचे चाकरा मदें कितें तरी थिंगा घडलें आनी तातूंतलें कितें तरी तांचे अब्राहम आनी लोताच्या जिवितान कितें तरी ते प्रभाव जालो. अब्राहम लोताक पूण अशें म्हणटा पळय आमी एकच फामिलींतले आनी ओन बावार्थ्या मदें आमी हिंगा निवास कोत्ता. ओन बावार्थ्या मदें आमी ओत्मीक म्हणटा पळय ती ह्या भाशेन झगडीं झुजां करप, एकमेकाचें नाकालें करप तें एकदम बरें न्हय. अब्राहम वडील म्हणून एक बापायचे भाशेन म्हणून त्या पासत थिंगासर लोत तूं तो उजव्यान गेल्यार हांव दायान वयतलो आनी तूं बाये वाटेन गेलो जाल्यार हांव उजव्या वाटेन वयतलो. तूं वर्सान ल्हान म्हणून हांव तुका पयलीं सोमदी दिता आनी त्या पासत ताका तो पयलीं सोमदी विचूंक दिता. हांव तुमकां आतां पोत्तून सांगोंक सोदतां, फारोआन दिल्ली पळय ती गिरेस्तकाय त्या फामिलीन कितें तरी तांचे मदें थोडी दुस्पोट हाडटा. त्या फामिलीन आसली पळय ती शांती आनी तो एकवट थिंगा बिगडटात. मोगाच्या भावा भयणांनो तुमी आयकात,
अन्याय करून पळय जोडला पळय ती गिरेस्त केन्नाच तुज्या फॅमिलीन पळय ती एकवट आनी शांती म्हणटा पळय ते थिंगासोर तुका हाडची ना. एकवट मोग आनी शांती पळय केन्नाच तुज्या त्या फॅमिलीन येवचना तूं उगडास दवरये. हो प्रमाणीकपणान पळय तूं कितेंय जोडटा जाल्यार केन्ना तरी तुज्या फॅमिलीन आनी तुज्या भुरग्यांक तुका तें नुकसाण हाडटलें. त्या पासत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पळय न्याय करून आनी प्रमाणीकपणान पळय गिरेस्तकाय जोडल्या पळय ती गिरेस्तकाय आमच्या जिवितान आशिर्वाद हाडटा अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. पवित्र पुस्तकान आमी पळोवया मुन्नेचें पुस्तक 16 आनी 8. अन्याय करून पळय तो फायदो आमकां जाता म्हणल्यार अन्याय करून पळय आमकां जो फायदो जाता पळय ती गिरेस्तकाय आमकां मेवता. ताचे बोलतेक थोडेंच कितें मेवल्यार तें चड बरें. अन्याय करून जायतें जोडप पळय ताचे बोलदेक न्याय करून थोडें जोडल्यार तें बरें. मुन्नेचें पुस्तक 23 आनी 34. गिरेस्त जावंक तूं फुगार तूं जायना काय तुज्या मनांतलें तें भायर उडय अशें पसून पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी तितलेंच न्हय आनी एक वड तुमकां हांव दाखोवंक सोदतां. स्तोत्र 30 आनी 7 आनी 16. प्रमाणीक मनशाक चड ना जायत पूण नश्ट्याचे सगळे गिरेस्तकाय परस तें बरें. हे वडी तुमी अंडरलायन करून दवरच्यो. प्रमाणीक मनशाचे पळय थोडी गिरेस्तकाय पळय ते जायते जोडटा पळय अप्रमाणीकपणान ताजें कितें बरयलां तें एकदम बरें अशें बरयलां. अन्याय करून जोडल्या पळय ती जोड आमची केन्नाच बरेंपण हाडचें ना हें सोत विसरनाकाय. फारोवान दिल्ली पळय ती गिरेस्तकाय तशें अब्राहमाच्या आनी त्या लोताचे मदें आतां पळोवन ते दोनूय फामिली एक आसलेले पूण थिंगासोर आतां ह्या उपरांत दोनूय फामील कुशीन जाल्यो. आयज जायते भाव त्याच भाशेन जायते भयणी एके वाटेन पळय एके भाशेन ते एकाच भशेन जेयतालीं. एकाच गोराब्यान ती वाडली पूण तांचे गिरेस्तकाय पासत तांचे जोगणें सुद्दां पासत. गिरेस्तकाय पासत एकामेकाचे भितर आतां ती मोगान उलयनान. आनी आतां कितें जालां तें तुमकां खबर आसा पळय ते एकामेका कडेन मेवनान आनी आतां खंय मेवता तें तुमकां खबर आसा. एका वेळाचे एकाच घरान रावतालीं एकाच खाटीचेर न्हिदतालीं एकाच जेवण थिंगासोर जेयतालीं. आतां ती भाव भयणां बरोबर मेवतालीं पळय ती भाव भयणां कोर्तीन आतां मेवतात. एक वाटेन भाव आसा एक वाटेन दुसरो आसा. एक वाटेन भयण आसा एक वाटेन दुसरी भयण आसा. एकामेका कडेन उलयनात. कारण कितें गिरेस्तकाय. कारण ती बाटा बेसां. ह्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा पयशांची आशा सगळे बाबतींचे ते मूळ जावन आसा. मोगाच्या भावा प्रमाण जायते लोक अशें चिंतात जेन्ना गिरेस्तकाय वाडटली आमच्या जिवितांत सूख आनी शांती येतली तें सोत न्हय. कित्याक कोणाचें सुखाचें जिवीत पळय ताचे कडेन जायते गिरेस्तकाय आसा पळय ताचेर अशें बायबल बरोवंक ना. त्या पासत जोडात पूर्ण प्रमाणीकपणान जोडात. हो प्रमाणीकपणान जोडून तुमकां कांयच मेवचें ना. आतां ह्या दोगांचे मदें इजिप्टांतल्यान हाडलेली पळय ते गिरेस्तकायक लागून तांचे मदें फूट जालें. नंबर 1 तांचे मदें फूट जाली. दुसरें म्हटल्यार अब्राहम थिंगासोर गेलो पळय तेन्ना फारोन ताका फकत गिरेस्तकाय दिवंक ना पूण ताका थिंगासोर चाकर आनी चाकरीण पसून ताका दिला आमी पळयलां. बायबलान अशें बरयलां थिंगासोर चाकर आनी चाकरीण दिल्या पळय तातूंतल्यान एक हगार आसा. कोण हगार. सर्वेस्परान भासायला पळय तो पूत दिवच्याक थिंगासोर वेळ जालो म्हणून सारान कितें केलें थिंगासोर एक वायट निर्णय घेतलो आनी तियेन थिंगासोर असलो एक एडवायस दिलो तो सर्वेस्पर भासायला पळय तो पूत दिवच्याक वेळ करता तूं आतां कितें कर पळय ही आसा ती म्हाजी चाकोण तिका आपल्याची बायल कर असो एडवायस दिता. हो एडवायस बरो एडवायस काय मातशें तुमी चिंतून पळयात. मोगाच्या भावा भयणांनो मातशें चोतराय दवरात. तुमी एडवायस दितात पळय तुमी एडवायस दितात पळय ती तुमचे घोवाक कितें एडवायस दितात देवाच्या उतरा प्रमाणाचें. देवाचे उतरा प्रमाणे तें आसूंक जाय. जायते फावटी गाय करून आमकां जाय त्या भाशेन आमी तिका एडवायस दिता. तो एडवायस फाल्यांच्या दिसा तुज्या जिवितांत एक व्हडतें नुकसाण हाडूं येता. हेवेन गाय करून रोखडेंच तें फळ खालें आनी आपल्या घोवाक म्हणलें तूंय तें फळ खा म्हूण. आदवान पासून थिंगासोर मातशें गिन्यान उजार करूंक जाय. सर्वेस्परान कितें म्हणल्यार फळ खायनाका आनी हें ताणें जानवायेन चलोवंक जाय आसलो. बायलेन थिंगा एडवायस दिला हें फळ बरें आसा म्हणून कितें केलें तें फळ खाल्लें आनी फळ खाल्या उपरांत तांकां कितें जालें आख्खे संवसाराक त्रासान घातले. मोड नांग सोंपयले.
सारान एडवायस दिला पळय तो आपल्या घोवाक कितें तो तुमी जाणाव? आमकां भुरगें जावंक ना म्हणून तूं आमचें चाकोनींक आतां तुजी बायल कोर अशें म्हणून ताका एडवायस दिता. तेन्ना पासून अब्रामान म्हणोंक जाय आसलें न्हू, मातशें आमी आनी वाट पळोवया. सर्वेस्पर आपल्याची भासावणी पुरी कोत्तलो, तो आपली भासावणी पुरी कोत्तलो. अब्रामान तशें थिंगासोर तें म्हणोंक जाय आसलें. पूण कोण जाणा अब्रामान पासून साराचो एडवायस तो मानून घेता. हागाराशी तो वता आनी तिका कितें जालें? हागारा वरवीं थिंगासोर आतां इस्मायलाचो जल्म जालो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ही हागार खंयच्यान आयली? इजिप्टांतल्यान आयली. कोणें दिली? फारोन दिली. कित्याक दिली? साराक आपल्या लागीं आपोवन गेल्या उपरांत ताच्या बोलदेक थिंगासोर गोरवां आनी थोडी चाकर चाकरांनी तांकां दिली. ह्या भाशेन चाकर शिरविदोरान ताका दिली पळय तितूंतलें एकलें पळय तें हागार. सारान सर्वेस्पराचे पळय ते भासावणीची वाट पळोवंक जाय आसली. पूण ह्या भाशेन पळय थिंगासोर गाय केल्या उपरांत तो निर्णय घेता. तेच्या मुखार एक ऑप्शन मेळटा. हागार आसा पळय तिका आपल्या घोवा कोणें धाडप. भासावणी प्रमाणे इसाक थिंगासोर जल्माक जालो तांचे वरवीं. पूण आतां हागारा वरवीं इस्मायलाचो जल्म जालो. इस्मायला वरवीं आतां जल्माला थिंगासोर एक पोरजा. आयजेका वरवीं पासून जल्मात एक पोरजा आसा. आयज ह्या भुमीचेर इस्मायलाची पासून संसद आसा आनी त्याच भाशेन आयजाकाची संसद आसा. ह्या दोनी पिळगे मोदें थिंगासोर शांती एकवट आसता जाल्यार बरें जाता. पूण ह्या दोनी आतां संसदा मोदें, ह्या दोनी पिळगे मोदें शांती आनी एकवट जावचें म्हणून आमी मागणें करचें. कित्याक थोड्याच्या सुवातेंचेर शांती थिंगासोर ना. थोड्या देशांचे मोदें थिंगा एकवट ना. थोडे सुवातेचेर जेन्ना मुसलमान जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना भाव 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 म्हणून आमी तें मानून घेता. कित्याक आमी दोन भयण्यां कडल्यान आमी जळोवन घेतला अशें म्हणटा तेन्ना थिंगासोर एकदम खुशालकाय येता पळय बरें आसा. पूण हे सगळे सुवातेचेर तशें तें घडना. त्या दिसा सारा वरवीं पळय तो एडवायस दिला पळय त्या पासत दोन पिळगी ह्या संवसारांत आयली. ती दोनी पिळगी आयज वाडत आसा आनी तांची वाड संवसारांत जाता. पूण दोगांयचे दोळ वेगळो विस्वास, दोगांयचो वेगळो भावार्थ. शांती आनी एकवटान जियेत जाल्यार तें एकदम बरें जातलें. पूण थोड्या देशांनी ते एकामेकाचे विरुद्ध आसा आनी ताचो परिणाम एकामेकाचे ते विरुद्ध आसतात. एकामेकाचे विरुद्ध आसा म्हणून ते एकामेकाचेर ते घेर घालपाक तसले परिस्थितीन ते थिंगासोर आसात. कारण जाणा तुमी, एक पावट सर्वेस्पराची इच्छा जायनासतना अब्राम थिंगासोर इजिप्टान तो भितर सरल्या उपरांत थंय तावन पळय जें आयलें पळय ताचेर ते बारकायेन तर आमी नदर मारीत जाल्यार ताचो आतां परिणाम आमकां तो भोगचो पडटा. सारा जेन्ना तूं एडवायस दितालें तें मातशें चिंतूंक जाय आसलें. सर्वेस्परान भासावणी दिल्ली आसा. भासावणेचो पूत दितलो आतां आमी वाट पळोवया. अशें चिंतूंक ना, वाट पळोवंक ना. मोगाच्या भयणांनो, जायते फावटी तुमी आवडेतात पळय तें घडना म्हणून गाय करिनाकात. तुजे घोवाक थिंगासोर वेगळ्या तरी कितें करूंक जाय म्हणून थिंगा गाय करून थिंगासोर ताका सांगो नाकात. तुजें घर घेवचें आसा पळय, तूं कार घेवचें आसा, तुजें भांगार घेवचें आसा, हे सगळे प्रयत्न तूं जें कोत्ताय पळय तें तूं कितें कोत्तलें तें म्हाका पडना. पूण तुवें अशें कोच्चेंच पडटलें. आनी गाय करून तुमच्या घोवाक मातशें मागता रॉंग एडवायस तुमी दिनाकात. तेज्या उपरांत तुमकां थिंगासोर तें ताचें भोगचें पडटलें. मोगाच्या पवित्र बापा, पळय थिंगासोर तुज्या भासावणीचे पळय ते पुताक रावनासतना थिंगासोर वायट निर्णय घेता तेन्ना थंयसर थिंगासोर साराच्या जिवितान आनी थिंगासोर अब्रामाच्या जिवितान पळोवन ताचो परिणाम कितें जालें पळय तें आमी पळयता. एवेन पासून तें फळ खावचें पळय थिंगासोर कोशिश केली आनी गाय करून पळय तें फळ खाल्ल्या उपरांत आदामाक पासून तें फळ दिलें आनी दोगांनी फळ खाल्लें आनी ताचो परिणाम मरण जालें. आनी आयज पासून सगल्यांचेर तें मरण आयलां. अप्रामाणीकपणान पळय जोडटा पळय ती जोड आमकां बरें जावचें ना. न्याय करून प्रामाणीक पळोवन पळय जोडला पळय तें जोडला पळय तें अप्रामाणीकपणान जोडला पळय ताचें थोडेंशें तें एकदम बरें. हें सोद जाणा जावन आमी जिवच्या खातीर बारकायेन आमी आमचें जियोचें म्हणून आमकां तूं आदार कर. बापा, इजिप्त थिंगासोर मोव आनी दूद व्हांवता तसलो देश तांकां दिसलो, पूण भितर नाश लिपलोले आसा. बापा बापा,
बापा आपल्याचे स्वयं तिंगासून इच्छे प्रमाणे विभार जाता पळय तसले सुवातेर वचचे म्हण आमकां आदार कोर. जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.